फेब्रुवारी म्हयन्यांतूच म्हादय न्हंयच्या उदकाची पातळी देंविल्ल्यान लोकांक हुस्को जाला। इतले बेगीन म्हादय न्हंयची उदकाची पातळी देंवपाक लागिल्ल्यान सत्तरीत फुडाराक उदकाचे व्हड संकश्ट येवपाची शक्यताय आसा। म्हादय अभयारण्यांत व्हडा प्रमाणात जावपी जंगल तोड आनी म्हादयच्या पात्रां म्हळ्यार उस्तें ते गांजे सत्तरी मेरेन व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालू आसा। तशेंच कणकुंबी वाठारांतल्या कळसा नाल्याचेर काम करपाक म्हादयचें उदक व्हेल्ल्यानूय म्हादयच्या उदकाची पातळी पडल्या, अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारांनी म्हणलें। जे पाणी कमी झालं म्हादयचे त्याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या पाव शतकासावन कर्नाटकान मोठ्या प्रमाणात जंगल तोड झाली। आता ती जंगल तोड रोखशी म्हणून आम्ही प्रयत्न केले आणि शेवटी केंद्र सरकारान ती दखल घेऊन त्या परिसरान पाहणी करून शेवटी थंय ती बंदी जी असा ती लागू केली आणि त्याच्या उपरांत मागीर भीमगड अभयारण्याची निर्मिती झाली। परंतु ते त्यावेळार जे जंगल तोडलेले न्हू त्याचे दुष्परिणाम असे झाले की त्या परिसरान जे पाणी धारण करण्याची क्षमता जी असा ती कमी झाली आणि गेल्या 10 वर्सां सावन सत्तरीन आमकां असे चित्र दिसून येयले की ज्या परिसरांतल्यान म्हादय व्हांवता त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी जंगल तोड करून बागायती पिकांची लागवड करपाचे सत्र चालू केलेले आसा आणि या बागायती पिकापैकी काजूची लागवड जी असा ही डोंगर माथ्याचेर जाल्लेली आसा। आता जेन्ना पावस पडटा मान्सूनचो तो पावस डोंगर माथ्यार जेन्ना पडटा तेन्ना जे नैसर्गिक आच्छादन आसा ते नैसर्गिक जाका आमी नॅचरल ट्री कव्हर म्हणटा, हे नॅचरल ट्री कव्हर जे आसा हे स्पॉन्ज कशे जशी छत्री आमच्या हातीन असता आणि ती छत्री पावसाचो मारो झेलता त्याच पद्धतीन हे जे वृक्ष आच्छादन आसा ते छत्री म्हणून त्या डोंगराचेर काम करता आणि त्याका लागून कशें आसा की पावसाचे पाणी जे आसा हे पाणी जेन्ना डायरेक्ट पडटा तेन्ना ते त्या परिसरांतलो गाळ हाडटा आणि तो गाळ हाडून मोठ्या प्रमाणात तो सकयल्या भागान येता आणि ते सकयल्या भागान येवन मागीर नवीन बेटां जी आसा आयलंड जी आसा जुंय जी आसा ती तयार जाता। तर हे नैसर्गिक वृक्ष आच्छादन आसा हे कमी जावपाचे परिणाम जो आसा हो खूप धोकादायक आसा आणि त्या संदर्भात आम्ही सगळ्यांनी जर आराखडो तयार करून हे जे नदीचे जलसंचय क्षेत्र आसा ते जर वाचोवपाचे काम करूंक ना जाल्यार त्याचे फुडें खूप धोकादायक असे परिणाम आमकां दिसताले आणि सत्तरी वाठारांत जे सध्या चल्लेले आसा चित्र ते खरे म्हणजे जंगल खाते आसा काय ना तोच प्रश्न पडटा, कारण त्या खात्याच्या मार्फत त्या अधिकाऱ्यांनी जे काम करपाक जाय आसले जंगलाची राखण करपाक जाय आसली त्या संदर्भात त्यांच्या कडल्यान तशी कामां जायना आणि ज्या भागान सरकारी मालकीचे जंगल आसा अभयारण्य आसा त्या क्षेत्रांत सुद्धा जंगल तोड जी आसा ही आजच्या घडीक चालू आसा आणि वन खाते आसा त्याच्या कडेन डोळेझाक करता आणि ह्या सगळ्या गजालीक लागून नदीची पाणी धारण करपाची क्षमता आसा ती कमी जायत आसा आणि नदीच्या दोन्ही काठाचेर जर आम्ही उस्ते ते गांजे पर्यंत जर पळयले जाल्यार बेकायदेशीररित्या रेंव काडपाचे प्रकरण जे आसा हे चालू आसा। आम्ही म्हणना की एखाद्या लोकान आपल्या स्थानिक व्यक्तीन आपल्या घरा खातीर जर रेंव वापरली जाल्यार ती काय मोठी घटना नसता, पण काही लोक जे आसा हे व्यावसायिक तत्वाचे रेंव काडटा आणि ते रेंव बेकायदेशीररित्या विकपाचे काम जे आसा ते सुरू आसा आणि हे सत्तरीन मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आणि त्याचेर देखरेख करणारी नियंत्रण करणारी यंत्रणा जी आसा ही काय पावलां उचली ना आणि तेकाय लागून नदीचे अस्तित्व जे आसा हे दुर्बल जायत आसा। तिसरे कारण कशें आसा न्हू की कणकुंबी हांगासर जी कळसा नाला जो आसा ह्या कळसा नाल्या खातीर जे काम केल्लें आसा कर्नाटकान तेतून तेंच्यांनी जे उदक गोंया वाटेन हे आसले न्हंय घेवन ती नदी 5 किलोमीटर नष्ट केल्लेली आसा आणि तिका सिमेंट कॉन्क्रिटान बांदून तेंच्यांनी तिचो प्रवाह जो आसा तो मलप्रभे कडेन वळयलेलो आसा। आता हे जे पाणी आसा न्हू उस्ते हांगासरूच मुख्य म्हादयन मेळटा हय म्हणून ते सुद्धा पाणी जे आसा हे कमी जाल्ले आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।